स्टुडंट्स वेलकम टू एक्सेल ट्युशन्स. भुरग्यांनो, एक्सेल ट्युशन गोवा बोर्ड ह्या चॅनलान तुमकां माये मोगाचो येवकार. ह्या व्हिडिओन आमी इयत्ता तिसरेच्या कोंकणी पाठ्यपुस्तकांतलो 15वो पाठ चोराच्या मनात कापूस हाचें वाचन करतली. तर चला सुरू करूया वाचन करपाक. पूण ताचे पयलीं जर तुमकां एक्सेल ट्युशन गोवा बोर्ड हो चॅनल आनी तातूंतचे कंटेंट आवडले जाल्यार जरूर तुमच्या फ्रेंड्सांक शेअर करा. लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब फॉर मोर सच व्हिडिओज. आणि एक्सेल ट्युशन गोवा बोर्ड या चॅनला वयले व्हिडिओ तुम्ही स्किप करू नका, कंप्लीट पळयात. कारण हातून ॲडिशनल क्वेश्चन आणि इम्पॉर्टंट टिप्स केले वता, ते मिस करू नका. ताका लागून फूल व्हिडिओ पळयात, मदीं स्किप करू नका. तर भुरग्यांनो, आता सुरवात करूया पाठ वाचनाक. पाठ 15वो चोराच्या मनात कापूस. अकबराच्या दरबारात बिरबल नावाचो एक हुशार मंत्री आसलो. आपले हुशारकायेन कितलोय कठीण प्रस्न तो सहज सोडयतालो. गांवांत कसलोय कठीण प्रसंग वा प्रस्न निर्माण जालो जाल्यार तो सुटावो करपाक लोक ताचे कडेन येताले. तो आपले हुशारकायेन बादशाहकूय हारयतालो. अकबर आनी बिरबल हांच्यो बऱ्योच काणयो फामाद आसात. लोक तांच्यो काणयो आवडीन वाचतात आनी आयकतात. अशीच एक बिरबलाची काणी आमी वाचूया आनी आयकुया. एका गांवांत कापसाचो एक गुदाव आसलो. त्या गुदावांत 7-8 मानाय काम करताले. एक दीस तांचे मदल्या एकल्यान कापसान भरिल्लो एक व्हडलो साक चोरलो आनी व्हरून कोणाक तरी विकलो. हें जेन्ना मालकाच्या लक्षांत आयलें तेन्ना ताणें सगळ्या मनायांक धारेर धरले. पूण दर एकलो सोपूत घेवन हांवें तो साक चोरूंक ना अशें सांगपाक लागलो. शेवटाक हो प्रस्न बिरबला सामकार मांडपाचें मालकान थारायलें. बिरबलान सगळ्या मानायांक आपोवन आपले सामकार वळीन उबे केले. ताचेर बारीकसाणेन नदर मारून बिरबल व्हडाव्हडान हांसूंक लागलो. ताणें मालकाक म्हणलें, शेट, तुमच्या ज्या मानायान कापसाचो साक चोरला तो आपल्या मुंडाशा वयल्यान हात भोंवडावपाक विसरलो. ताका लागून ताची चोरी सांपडली. बिरबलान अशें म्हणटकूच ज्या मनायान तो साक चोरिल्लो तेणें आपलो मुंडासो सांचपिलो. तेन्ना होच कापूस चोर आसतलो हें बिरबलान पारखिलें. ताका ख्यास्त जातली हो भंय घालतकूच ताणें आपलो गुन्यांव मानून घेतलो. अशे तरेन हांगासर ही काणी सोंपता. डू लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब फॉर मोर सच व्हिडिओज. आता पळोवया हातूंतली उतरां आनी ताचे अर्थ. भुरग्यांनो, पाठांची नवीन उतरां येतात तांचे जर तुमी अर्थ समजून घेतले जाल्यार तुमकां पाठाची काणी ऑर पाठ समजून घेवपाक इजी वयतले. म्हणून आता पळोवया पाठांत येयल्ली उतरांचे अर्थ. पयलें उतर आसा बादशाह म्हणल्यार राजा. गुदाव सामान दवरपाची खाशेली सुवात म्हणल्यार गोडावन. मानाय काम करपी. शेवटाक निमणे अखेरेक. सामकार मुखार. मुंडासो माथ्याक वालो बांदपाची खाशेली पद्दत. पारखप म्हणल्यार वळखप. ख्यास्त शिक्षा. गुन्यांव चूक. फामाद नामनेचो. आनी धारेर धरप म्हणल्यार तापोवणी ऑर तिडकीन सांगप. धन्यवाद. थँक्स फॉर वॉचिंग. डू लाईक, शेअर, सबस्क्राईब फॉर मोर सच व्हिडिओज.